नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. गृहिणी ग्रहमुच्यते म्हणटाच. एक गृहिणी तरी लायकस म्हणल्यार त्या घरांतू चांग जाता, वाडून येता, उजवाड जाता म्हणाल ताचे अर्थ. गृहिणीन तिगेले चड जावन गृहिणी म्हळ्यार मस्त जन नांक कवळताच. घरल्यागी बसची नवे म्हणून जाल्यार घरल्या बेसून ती कितली काम करता ते काम कोरून जाताची आपणाला बामणू संसारू चेरडू पूरा सांभाळणू मागीर तिका टाइम वेळू मेळ्ळी म्हळ्यार ती तांत भितरी कितली सकड काम करता अशी एक प्रेरणा दिवची तसले एक काणी घेऊन आज हांव हांगेले आमगेल सांगत आजी आसाची श्रीमती गौरी शणे. नमस्कार गौरी. नमस्कार. आणि मंगळूरचेची हांगेल बामणू के अनंत शणे आणि दोग जण चेरडूवा विश्वास आणि स्वाती. आज तांगेले साधनेची काणी आम्ही तांगेल तोंडांतल्यान ऐकूया. गौरी, तुमगेले सानपण खंय जाल्ले? मिगेले हांव कारकळचे एक्चुअली. जाल्यार ताण बिझनेस करचे खातीर तीर्थळी वचून सेट जालेलो मिडलांत हांव जल्मी. तशी ताका ते बिझनेस आशिल्ले. मुगेलें एज्युकेशन पुरा थंय कंप्लीट जालेलें. तीर्थळी लागीं फर्स्ट आमी भितर हळ्ळी आशिल्ली ती स्टार्टिंग वरी. तेन्ना थंय हळ्ळीन तूं आमकां एक सरावंडिंग्स पुरा तांचे हाजी पुरा ते चेडूं लोटू पुरा खेळचे हें करचें थंय एज्युकेशन पुरा थंय कंप्लीट केलां हांवें. मागीर तीर्थळी कॉलेजान तूं मुगेली डिग्री कंप्लीट केलें. आतां स्पोर्ट्सान तनी तुमकां आसक्ती आशिल्ली की? वय म्हाका सान दाखून मस्त स्पोर्ट्स म्हळ्यार जीव आशिल्ले. जाल्यार आमकां तेन्ना एक लिमीट आशिल्लें स्पोर्ट्साक. जाल्यार हांव थंय चले चेडूं चलयो पुरा आमी तेन्ना हळ्ळी जाल्यार वटूचे पुरा जणांनी खेळचे पुरा आशिल्ले. तांगेल वटू पुरा गोली की लगोरी चिनी दांडू. मागीर आमगेले घरा मातशी न्हंय आशिल्ले थंय वचून स्विमींग करचें. मागीर स्कुलान थंय पुरा थ्रो बॉल, शॉट पुट, डिस्कस, शटल ते पुरा खेळचे आशिल्ले. मागीर ते दसराचे हें पुरा आसतना युवा दसरा पुरा आसतना तेन्ना आमकां थंय वचून हांगा पुरा डिविजना वेला पुरा जावन जालें. मागीर डिस्ट्रिक्ट लेवला पुरा जालें. मागीर स्टेट लेवला वच्चाक तशें पुरा सिलेक्शनांनी आसता आशिल्लें. तेन्ना हांव शॉट पुट, डिस्कस तांतू चड कॉन्सन्ट्रेशन करून तांतू सुमार कडेन चमकले सुमार फाटी. तेन्ना कबड्डी म्हळ्यार चलयान खेळचे म्हळ्यार एक व्हड विशय आशिल्ले. जाल्यार आमी चलयेले एक ग्रूप कबड्डी म्हळ्यार तांतूय हांव वचून स्टेट लेवल थंय वचून मागीर लास्टाक कसो जाता म्हळ्यार ताजे मागीर अम्मानी पेटोवचें ना आमकां. म्हळ्यार चलयान वचनच तेका परगांवांनी ते पुरा शिक्षण आसता आशिल्लें. मागीर पुरा वरलेल्यांक कोप येता आशिल्ले. आमी ही सिलेक्ट जाता म्हळ्यार हांव लायक खेळटा आशिल्ली. म्हळ्यार हायट आशिल्ली मिता म्हाका रायडींग ते पुरा मुगेल हें जावन पॉयंट्स लायक मेळटा आशिल्ले म्हणून कडेन तांणी तुवें नातल्यार ते मागीर हें जाता न्हू वरलेल्यांक कोणी चान्स मेळ्ळो म्हणून मागीर हांव तें बंद केलें. तशें मागीर रिडींग तांतो हें आशिल्लें म्हाका इंट्रस्ट ते पुरा करूं सुरू केलें. जाल्यार हळ्ळी गांवांत तूं आसल्यार तुमकां अशी खेळांत तनी पुरा मस्त तुमकां स्कुला दाखोवन मोटिवेशन मेळ्ळां, घरा दाखोवन मोटिवेशन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशना पुरा वता आशिल्ली. मागीर आमकां ड्रामा स्कुलान तूं तेन्ना म्हळ्यार चल्यांक विंगड ग्रुप चलयांक विंगड ग्रुप पण ड्रामा करचे आशिल्ले. म्हाका चड मुगेल हायटा निमित्त तेन्ना पार्ट मेळचे आशिल्ले करच्याक. मागीर डान्स नाट हें पुरा म्हूण सांगून तांतूय पुरा मस्त म्हाका इंट्रस्ट आसून PUC तांय करता आशिल्लें. ते पुरा वर्स हांव पार्टिसिपेट घेता आशिल्लें. मागीर तुमगेलें शिक्षण खंय जालेलें? डिग्री हांव तीर्थळी तुमगेलें कॉलेज म्हूण आशिल्लें थंय केलेलें डिग्री केलेलें. लायक आमगेलें कॉलेज एक गुड्ड्या लागीं एक सिनरी मध्ये नेचरा मध्ये आशिल्लें लायक आशिल्लें. मागीर विंगड कसलो पुरा हव्यास आशिल्लो तुमकां? तेन्ना हांव मागीर घरान तुची हें करतना शिक्षण जातनाची शिक्षण करतनाची आमगेले घरा सोतमोतू केलो जेन्ना मैसूराचे स्कूल टिचर्स आनी तांणी सकड आसता आशिल्ली तांगेले वचून निटींग करचें, क्रोशा करचें, मागीर ते डॉल्स आनी करचे, मागीर हे बॅग्स
तसल पुरा हांव तांगेले वचून शिकून तांकां एक कसले कामां हेल्प करचें ना तांकां टायम आसना म्हणटाय आतां युट्यूबांनी म्हूण नाशिल्लो आतां आमी पुरा शिकतात आमी तेन्ना पुरा तशें पुरा करून शिकून पुरा जनाक स्वेटर घालून दिवचे शाल घालून दिवचे तसं पुरा थंडी गावन देखून स्वेटर मस्त तशी कोणाकय पळय भाजी खातीर करची न्ही म्हाका पटू करता म्हळ्यार शिकल्या म्हणजे कोणा निमगे करून दिवची तेन्ना तशें आनी नवे नवे डिझायन आनी बरोवन घेवचे ते कोणा लागीं नवो डिझायन शिकल्यार ते बरोवन म्हळ्यार विसरता न्हू मागीर तशें तें करचें आशिल्लें मागीर एम्ब्रॉयडरी कसली तसले वय हँड एम्ब्रॉयडरी मागीर तेन्ना बेडस्प्रेडा पुरा मागीर ड्रेसाक ते पुरा एम्ब्रॉयडरी करून घेवचे आशिल्ले ब्लाउजाक सकाळी हँड एम्ब्रॉयडरी ते पुरा करचे आशिल्ले मागीर बीड्स वर्क ते पर्सांनी करचे ते पुरा करचे आशिल्ले आता ते एक आरी वर्क म्हणून कसं की आयला न्हू ते कसं ते तांतू भितर तुमकां नोबेल वर्ल्ड रेकॉर्ड जाल्ला म्हणून हांव आयकलें ताजे विशयी थोडे सांगू येत ते हांव मेल हॉलिडे जावन आयली मागीर हांगा मंगळूर आयली मागीर चेडू हांकां न्ही हॉलिडे जावन सकट गेल चमकल मागीर चिके फ्री टायमांनी म्हाका मेळ्ळो सुरू जालें मागीर हांव कसं केलें ते एकली अनुपमा भट्ट म्हणून आसा ती एक्चुअली डेंटिस्ट तिणे चेडू सान आसा काम करवचें जायना म्हणून तिणे घरा दाखूनच हें पुरा करून मागीर थंय क्लास करता आशिल्ली तशें तिगेले मंगळूरा क्लास जाताना हांव एक 15 दीस तिगे लागीं क्लासाचे आमकां लायली तशें तिणे आमकां 2 ब्लाउजां घालची तशी शिकयत ती मागीर आमी ते इम्प्रूव कोर घेवन हें करता तशी पयलीं ते ऑगस्ट 10th तांगेले एक वर्ल्ड रेकॉर्ड आनी ऑस्कर रेकॉर्डाचे एक इव्हेंट आशिल्ले तशें हांव चमकलेली हें बेंगलोर आशिल्लें एक 4000 जन आमी विंगड स्टेट्सा दाखून आयिल्ली ती केरळा तमिळनाडू आंध्रा थंय दाखून सकट आयिल्ली ती तशी तांतूय हांव पार्टिसिपेट करून तांणी कसो आशिल्लो म्हळ्यार इंडिपेंडन्स थीम जावन एक चिरयेल तोंड एक सायडाक मागीर आनी एक सायडाक ट्राय कलर फ्लॅग ते करचे आशिल्ले ते आमकां तांणी 1.5 घंटो टायम दिता ती ते 1.5 घंटो टायम भितर आमी ते करता कितले मेंबर्स आशिल्ले तुमी कर्नाटका दाखून आमी मंगळूरा दाखून आमी एक 150 जन आशिल्ली मागीर विंगड दाखून पुरा 3-4 हजार जन टोटल वट्ट पुरा जन एक ग्रुपाची त्या टायम भितर आमी तितलो टायम भितर करून हें केलें निमित्त आमकां ते ऑस्कर अवॉर्ड वर्ल्ड रेकॉर्ड अवॉर्ड आनी म्हाका एक 10,000 तांगेले एक मेंबरशिपाचे एक सर्टिफिकेट मेळ्ळा पण हें म्हाका म्हणजे ऑस्कर अवॉर्डाचे तांगेले हें मेळ्ळेलें आशिल्लें हें आमगेलें वर्ल्ड रेकॉर्ड ताजे नोबेल वर्ल्ड नोबेल वर्ल्ड रेकॉर्ड हें नंबर ऑफ आमी पार्टिसिपेट हायेस्ट पार्टिसिपेट केलेलाचे ग्रुप तो ताजी सर्टिफिकेट आरी वर्काचे मागीर हें आरी तिमांतू आमकां हें मेळ्ळेलें आशिल्लें हें 31 hours 30 minutes भितर आमी केल्लेलें रेकॉर्डाचे मागीर हें इंडियन आरी वर्क फेडरेशन म्हूण तांगेलें एक आसा ग्रुप आसा इंडिया सगळे इंडियाचे जे ताका मेंबरशीप दिवंक जाल्यार 10,000 दिवन आमी मेंबर जावं येता जाल्यार म्हाका आमकां न्ही हें तांणी गिफ्ट जावन दिला अशें आमी लायफ लॉंग ताजे मेंबर्स भारी लायक हें मागीर इंटरनॅशनल वर्कर्साचे पार्टिसिपेट केलेले ताजे एक म्हणजे ऑस्कर अवॉर्डाचे रेकॉर्ड एक वर्ल्ड रेकॉर्ड एक मेंबरशिपाचे मागीर हें आमकां इंडियन आरी वर्क फेडरेशन एक इंटरनॅशनल आसा पळय तांकां पार्टिसिपेट केलेले ताजी हें कॉम्पिटिशन वर्स जाता की गोतना तांणी कसं करता म्हणून जाल्यार आतां इंडियान केला नेक्स्ट खंय करता म्हणून गोतना तुका हांगा इंटरनॅशनल लेवलार जावची वर्गावान ते करूं आउट ऑफ कंट्री करूं पुरो ती जाल्यार केल्यार हांव म्हणजे शिकून पुरा जाण गेल्यार चमकल्यार तुमकां एक अवकाश मेळटा आरी वर्क इंडियाचे ओरिजिन की विदेशाचे तें एक्चुअली इंडियाचे आशिल्ले फुडें मागीर हांगा ताजी कसं की एक सांगला म्हाका विसरला हांव तांणी ते इम्प्रूव करून हें करून मागीर आतां सकयल कडेन वपाक आयला ताका एक मॉल आयला पुरा कडेन तशी केलो जेन्ना जे बिझनेस जावन
ना शिकोचे टीचर्स दावन समज शिकून ते मीनाकरी वर्कनी सेम जात की त्या विंगडाचे त्या विंगड हे तुका सिंगल एक कसं थ्रेड दवरन हा. अशी अशी करून घेऊन कोंबोनू करता तुका एक अशें ते बॅलन्स ते सूत भायर हाडचे त्या प्रमाण स्पश्ट चिके कष्ट जाता शिकताना एक पण शिकली वेळ मागीर इझी जाता लायक हें जाता हे आरी वर्क हे केलेले आरी वर्क हे हांव शिकताना ती आमकां 2 ब्लाउजाक शिकयता थंय क्लासा वताना भायर व्हरलेले आशिल्ले मागीर आमी घराक व्हरता नेक्स्ट आमकां कशें एक व्हरका म्हण जाल्यार आनी होमवर्क दिता ती म्हळ्यार घरांत कसं व्हरका म्हणलेलें आशिल्लें ते कोरून घेवन कंप्लीट करून 15 दीस भितर आमी करूं शकता कसं नासलें मागीर तुमगेलो आसक्ती वयल्यान तुमी नवें कोरी वयता कितलेय कोरी वय हे पक्कन हे तुमकां बिझनेस जाय जाल्यार करून घेवत तुमी समज शिकून तुमी बिझनेस करता म्हण जाल्यार लायक ताका डिमांड आसा जाल्यार सामान्य जन ते मॉल ऐकून चिके मागशे सरता की वय न्ही मॉल ऐकून मेशीन मेड इझिली बग्गी मेळटा तशी तांतांनी कोर काडत तुका चीप बसता तू कॉस्ट ना ते खाली आमगे लेबर शिवाय त्याचे मेटेरियल आनी मस्त उणेर मेळटा पुरा कडेन तुका 200 रुपये मेटेरियल आमी घेतल्यार स्टार्टिंग एक रिंग ते घेतलं म्हण जाल्यार एक 500 रुपये भितर आमगेले ते जाता स्टार्टिंग तांतूच आमी सुमार यूज करूं घेता 2-3 ब्लाउजां घेतले हांव स्टार्टिंग शिकच्याक केलेले आशिल्ले चिके वर्क नीट येयनी ಸ್ವಲ್ಪ जे जाता जाल्यार मागीर मागीर लायक येयले कोरून पळय ते लायक येता मागीर करता एक हंत भितर हातान वर्क केलेले बळतार येता वय मेशीन मेड अंगडीन उण्यार मेळटा 200 रुपये ब्लाउज बिसांनी मेळ्ळ्यार ते सूत कट जावचे तसल पुरे थोडे दिवसान मागीर ते गलीज आसता मागीर मेटेरियल पळय आमगेल कपडाक ब्लाउज आसता ऑलरेडी ताका आमी मेशनांत कोरूंक गेल म्हळ्यार ते वग्गी पिलता हातांत केल्यार ಸ್ವಲ್ಪ येता मागीर हें कसं म्हळ्यार असल ब्लाउज आनी वॉश करूनचे चांग कपडा ब्लाउज ड्राय वॉश दिवका ना जाल्यार अशी तुमी उदकांत घालूं न्ही वता घालूं दवरल्यार कांय जायना म्हाका फस्ट गोतना अशें हांव चांग ब्लाउज पुरो वायट जाता आशिल्ली वग्गी तेन्ना कापड एक ब्लाउज एक जाता हें तुमी तशी भितर दवरून हें केल्यार कांय जायना लायक येता हँड एम्ब्रॉयडरी तसल कसन जाल्यार आमी कोर घेतल्यार तेजी वॅल्यू चेड पळयतना खुशी जाता आणि आम्ही केलेले म्हणून ताजे खुशी विंगडीच रेकॉग्नायज करतना खंय केलेले हांवें केलेले ताजे एक खुशी विंगड मागीर ಸ್ವಲ್ಪ बॅग्स आनी केलेले हांवें ते पुरो फुडेच्यानी कोरून दिला आतां घरान आमी गेले आतां केलेले आशिल्ले दाखयता हांव हें हांव घरकड आशिल्ले घेवन येयले मस्त सकट कोरून दिला चेडवांक लेखतल्यांक पुरो आशिल्ले म्हळ्यार हाका लायनींग घालून जायनी म्हूण तशें दवरलेले हे मॅक्रमाचे बॅग मागीर हे मॅक्रमाची हें आमगेले दुवेन एक USA कोणाल की हें पळोवन म्हाका तीन फोटो काडून पेटयलेले ते पळोवन हांवें अशी डिझायन येवका म्हूण सांगून ते कोरून हें केलें हँडल आनी भितर वय लायनींग वय हें मलाई कॉड म्हणटा ती ते मलाई कॉडाचे हें ಸ್ವಲ್ಪ हेंशें आसा जाल्यार हाका भितर लायनींग आनी येवन ताका हें स्पॉंज दवरून करतना गट्टी जाता लायनींग आनी तुमी दिता की भायर म्हाका लायनींगाची जिप्पांनी बसोवचे थंय दिता भारी चंद पळोवन भारी खुश जाली म्हाका आनी तुवें पळय एनिमल्स करचे आनी कन्नाच्यांनी करचे ते पुरो आतां नवे येयला ट्रेंड नेकलेस मागीर ब्रेसलेट मुद्दी हळदी कलर ते पुरो करतात हांव कन्नाच्यांनी करूं सुरू केला आतां म्हळ्यार अशी म्हगेल्या चेडवांक दिवच्या काकाक पुरो ते लायक आसता डिझायन मागीर ह्या नंतर मागीर आनी तुमकां कसं व्यस्त जीवन आणि स्वस्थ भोजन म्हणून एक त्या काय केल्या तांतूय तुम्ही बिझी आसाचे त्या विशयान ते माहिती दिवेत ते कसं म्हळ्यार म्हाका आतां कुकिंगान तो मस्त इंट्रस्ट आसा
तशी हांव कुकिंगान तू पुरा कडेन टीव्हीन शो आनी पार्टिसिपेट घेता तांगेला तू पुरा शो दिता पुरा करता आनी खंय कॉम्पिटिशन आयल्यार ताकाय वता तांतू म्हाका न्यूज कर्नाटका तांगेल्या आनी विजय कर्नाटका तांणी ओट्टू जावन विथआउट फायर कुकिंग म्हूण आशिल्लें ते हांव एक 5 आयटम्स तांणी दिलेले एक 1.5 घंटे भितर 5 आयटम्स करून दाखयला हांवें थंय करता आमी कसलें हें कुकू कोण करूना तांतू म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा व्हेरी गुड तशी ते पुरा म्हणून मागीर हांगेले कशिले सावयव कृषी बळग म्हणून एक आयकले तांगेले 10 वर्स तकून चलता तांगेले साहित्य केंद्रांत मंगळुरांत ते तांतू पुराजने आसात इंजिनियर्स डॉक्टर्स तांगे पुराजने आत्तां कसं म्हळ्यार हेल्दी जावन कशें आमी हें करता म्हळ्यार तांगेले तांगेली हें ते ताजे खातीर तांणी हे करता आसात नवे सकड तांगेला आतां वर्सा एक कसले दवा हें करून लास्ट इयर तांगेले आशिल्ले हें किचन गार्डन तशी सावयव जावन हें करून घरा भितरची टॅरस गार्डन आनी बाल्कनी गार्डन कशी करूं येता कसं करूं येता आमकां जावका जाल्यार घर कडेन जावका जाल्यार तितले रांदेकाय आमी घरलेगी कशी ग्रो करूं घेवं ताजी अवेरनेस आशिल्ले तांत विशयान तांणी मस्त कडेन तांणी हें करून अवेरनेस दिवन पुरा करून घरा घेवची बायो हें कॉम्पोस्ट करचें ते सकट तांणी शिकयता आशिल्लें कशें कशें म्हूण कोण कोणाक इंट्रस्ट आसल्यार तांकां फोन केल्यार तांणी येवन शिकयता ती तशी ह्या वर्स तांणी नवें स्टार्ट केला कसं म्हळ्यार आतां चेडवां खातीर म्हळ्यार चेडूं तांणी मस्त सर्वे केलेल्या प्रकार चेडवांक आतां बॉक्सान तांणी टिफिनांनी हाडटना जंक फूड चेड पुरा जनान मागीर एसिडिटी म्हणून गॅस्ट्रिका मात्र घेवची चेडवांक डॉक्टराक व्हरतना तसले पुरा पळोवन तांणी कसले ह्या फाटी आमी चेडवांक जावं तशी कसले पुणी एक लायक हें करया म्हणून तशें मागीर तांणी फुडा विशयांतू अवेरनेस हाडचे खातीर हें व्यस्त जीवन स्वस्थ भोजन म्हणून स्टार्ट केलें ते आमी कसं म्हळ्यार एक 10-15 जण पेरंट्सान कोणें आयिल्ले म्हळ्यार आनी तांणी खंय आपयल्यार आमगेले एक ग्रूप वता वचून थंय आमकां ताजे विशयांतू सांगतात आमकां माहिती दिता ती कसं करूं येता कशी तांणी चेडवांक हेल्थी फूड करून दिवं येता घरांत तुजी ते पुरा म्हूण सांगून आमी तांकां माहिती दिता ती जावका जाल्यार आमी थंय 3 आयटम्स करून दाखयतात तांणी प्रोवायड केल्यार आयटम्स सकड आमी करून दाखयतात तांकां तशें आतां मस्त कडेन आपयता आसा ती आमी वता आसा ती हें करून जाता आसता आमगे लायक ताका रेस्पॉन्स आसा आतां तुमी ते तरबेती दिताची म्हणल्यार व्यस्त जीवन स्वस्थ भोजन ते तुमी कुकिंगान तुमकां इंट्रस्ट चेड म्हण तशें ते चेडवाल खातीर तुमी कसले नवे इनोवेशन घरांतू कसं ट्राय केलेलं की केला की वय हांव बिगेले आतां हांव टीव्ही करून मेन बिगेले तेंची कितें म्हळ्यार आमची गेले आतां चेडवांक आमी ते खावं नाका भायर जेन्ना खातना आमी सांगू जायना तांकां कितें म्हळ्यार सगळ्यान खातना तांकां आश आसता तांकां जावका म्हणटा ती तशी हांव आतां चेडवां प्रीती कसले आयस्क्रीम चॉकलेट नूडल्स मागीर फ्रायड रायस की कसले पुरा तसले सगळे आसता बर्गर तांतू हांवें हेल्दी जावन खंयची वर्षां कशें करूं येता म्हळ्यार हें कर घरांत आशिल्ले वस्तूंतू तांतूची आतां पास्ता ताका वीट मेळटात वीट पास्ता ते वीट पास्ताक तुका सॉस तांणी बायलची मायोनीस ते पुरा घालता ती ते तुका हेल्दी न्ही तांणी ते मैदान करता ती आनी त्याल मस्त घालून करता ती तशी हांव म्हगेले घरांतूची कशी तुमी ताका जावका जाल्यार सॉस कर घेवं ते सकड करून हांव तांकां दाखयता हांव करून मागीर नूडल्सय तुका नूडल्स जावका जाल्यार आमी घरांत केलेले जे अक्की रोटी की जोळा रोटी की मागीर चपाती की तांतू कशें करूं येता मागीर केक म्हळ्यार नांचणे केक कॅरेट केक बोंबेरुलो बनाना मागीर वय ते पुरा फ्रुट्स घालून हें करून कशें करूं येता ते हें करता मागीर चॉकलेट तुका आतां एनर्जी बार म्हूण मेळटा बाय मस्त कॉस्टली ते आमी पुरा नट्स घालून सकट मेळटा सनफ्लावर फ्लॅक्सीड खर्जूर मागीर बदाम पिस्ता ते पुरा घालून करून कशी घर कडेन ताजे उंड करून पळय हें करून तुका मोल्ड मेळटा हाजे सिलिकॉन मोल्ड मेळटा ताजे भितर घालून मागीर ताका ಸ್ವಲ್ಪ चॉकलेट हें पावडर मेळटा न्हू कोको पावडर अशें मेळटा ताजी सिरप शी करून ताजे भितर डीप करून हें केल्यार चेडवांक
चॉकलेट घरा तुळची केले म्हणजे जाता हेल्दी. मागीर स्मूथी म्हूण पळय आमी फ्रुट्स घालून पुरो हा तें पुरो. तुका सकाळची चेडवांक ब्रेकफास्ट हे ना जाल्यार एक ग्लास पिल्ली म्हूण जाल्यार दनपार ताय एनर्जी मेळटा. चेडवान सांजे रात्री खायनातल्यार वाडना. सकाळची मात्र तांकां लायक जेवका म्हळ्यार तांकां कॉन्सन्ट्रेशन येवचें शिकच्याक मेमोरी पावर हें दवडे आमगे सन्नपणार आमकां प्याज वाडटलें जेवका म्हण. आतां तें हेल्दी फूड म्हणटाचे जाल्यार चेडवांक जायना तांकां प्याज म्हळ्यार नाका म्हण करता ती. तुका पास्ता करता न्ही न्हू नूडल्स केल्यार हांव रांदेकाय फुल्ल घालता तांतूं. कसकसल रांदेकाय मेळटा सीजनल तांकां जोड खाता तांकां लायक जाता. मिगेले फ्रेंडाले पूत डॉक्टर असं तो हांव सांगले म्हण तीन कोरून दिलेले पास्ता. तो म्हणटा येदोटाय तूं केलेले तो बेस्ट पास्ता हे आम्हा म्हणटा. तशी चेडवांक लायक कस जाता ताजे वयर हांव चड कॉन्सन्ट्रेशन करून करचें. आनी विंगड तुमी बॅग आनी पुरे केल्ले आतां. आनी तुमी आतां घरांतूच आसूचे बायल मनशां मस्त जन आसताचे तांकां तुमी कसले एक सूचन दिवच्याक नावे सलह दिवच्याक तुमी इश्ट पावताचे. हांव कसं म्हळ्यार आतां पुरा जनांकी टायमिंग्स 24 hours अशे म्हाका तितले अशे हांव ते मेळ्ळेल्या टायमान तुची करून घेता. केलो जेन अयो भायर कोण कसं म्हणटा की तांणी कसं म्हणटा की तेणी म्हणून घरान तूं बसता ती आनी म्हणटा ती म्हाका हांवें व्हडीके फुडें कामां वता तशी लायब्ररी जावन सोण मागीर चेडवा खातीर घर कडेन जाल्यार म्हाका तांतू एन्जॉय केल्लो हांवें चेडवाल हें करता तें म्हण. आनी एक कसं म्हळ्यार आमी घरांतू आसल्यार आमी एक देशाक लायक एक सिटीजन दिल्ली प्रणाली समाधान फील आसता. घर लायक कोण पळोवन घेतले चेडवा लायक एक हें दिला जाल्यार आत्तां मी फ्री जाता ना ते एक वॉक्यूम क्रिएट जाता. म्हळ्यार चेडून तांचितले भायर आसा ती आमी घर कडेन दोगां जायना कसं करचें कितले टीव्ही पळयत कितले मोबायल पळयत हें करून जाल्यार मागीर मात ती तांतू वता. म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ दीस तशें जाता हांव कुडले भायर येवका म्हणून मिगेल ते पुढे हव्यास पुरा भायर काडले. आतां कोणी घर कडेन येयले तांकां निटींग की क्रोशाकी शिकोवचे आनी हांव भायर वचून वॉलंटियर जावन देवस्थानाक हांगा थंय कसले वर्क कसले करचे योगा क्लासा वचचे थंय ते ಸ್ವಲ್ಪ फ्रेंड्स जाता ती तशें पुरा जनांनी येवका. तुमकां कुकिंगा इंट्रस्ट आसता तुमी जाल्यार वचून कोरयत. मागीर आतां ಸ್ವಲ್ಪ शिकली म्हण जाल्यार आतां एक क्रोशा शिकल्यार मस्त म्हळ्यार आत्तां चेडवां पुरा कन्नाचे गळ्याचे हाताचे मस्त नमुनवार युट्यूबार येता तसल पुरा कोरून दिल्यार डिमांड आसा जना. आनी आतां पुढे बर्थडे म्हणून करनाचे आतां चेडवा कितले वर्स जाल्यार बर्थडे म्हणून सांगून सेलिब्रेशन करता त्या वेळार सकट तांकां दियेता. इवन तांणी सेलिब्रेशन करीन जाल्यार तांगेले बर्थडे म्हणून आमकां बत्त चिंता वडे आमी घरा केलेलो एक वस्तू दिताना तांगेले तोंडार एक ती थोडो तुळशीची वय ते आमकां एक तृप्ती मेळटा. आनी हँड मेड म्हळ्यार ताका चिके हें आसता तशी म्हाका कोण अशी दिवचे तांगे खूश पळयतना म्हाका तें एक मेळटा. तशें हांव म्हणचे बैसू नका ते प्रायजल म्हणले नका ते ह्यो ह्या प्रायर कसले म्हूण सांगून तांणी अशें नज तांणी कसं करता म्हळ्यार जना खातीर कोण अशी म्हणटा तशी म्हणटा म्हळ्यार मात्या वरच्यान आतां लायफ म्हळ्यार आमकां हें आतां नवे ऑपॉर्च्युनिटी आफ्टर 60 मेळचे ते आमी लायक ऑन यूज करूं येवका वचूका 4 जनां वाट मेळका तेन्ना तुमकां म्हाका प्रायज म्हळ्यार फिलींग येना. आनी यंग आसत आमी ते मना येता जीवनांत उत्साह येता. ते 60 नंतर फील जावचे रोग पुराय तांतो धांवन वता आमी 4 जणां सुखत मेनोपॉज स्टार्ट जाल्ले तूं घर कडेन बसतना तुका लो फील जाता डिप्रेशन जाता तर तूं 4 जणां वाट आसतना मेळटाना आतां म्हाका असं क्रोशन पळयतना लेखता ती कसला बाईक कसला ना आनी एक काम ना दिसता घर कडेन म्हणून घरा काम करून वचना घराचे करून घर नेग्लेक्ट करून वचना जाल्यार म्हाका कसो जाता ते पुरो करतना 4 जणां यो म्हाका हांगा दुखता गो थंय दुखता गो म्हणटना मना लेखचे म्हाका जाल्यार म्हण हांगा म्हाका एकल्याका न्हय जास्त जाल्यार आमी तांतू दुखून भायर येवका ते मिगेल मेहनत तशें हांव आतां म्हाका खंय काय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा थंय वता. मिकड कोणाक जन इंट्रस्ट आसल्यार मिगेलो तेत्ता म्हण जाल्यार तांकां हांव घेवन वता तशी. आनी घरांत तुमी क्लास काडचे आतां फ्री टायमार बिजापूरची ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं येता ती
तांकां ट्युशन म्हळ्यार 1000 घेता ती आमगेले ना म्हणटाना हांव अशी तांकां फ्री जाय घरकडेची ते परत स्टार्टिंगार करता आशिल्ली. मागीर आतां म्हाका मिगेले विंगडांनी चोगूर जालें म्हाका येता पुरा कळे बच्चून ते पुरा करता हांव म्हाका खुशी खुशेर आसा फुडें चेडवान फोन कर न्ही म्हण बेजार जाता आशिल्ले कशें आसा की म्हणून तांगेले म्हळ्यार आनी कितें व्हडली की फुडें तांगेले कशें हांव कॅर ते मात ते येता आशिल्ले आतां ना आतां तांगे लायफ तांगे लायक लीड करतना हांव कसं टेन्शन घेवन हे तशें हांव म्हणचें पुरा जाणाकय तेंच घेवन बैसू नका ती घर वय पुरा वय आतां तुमी घरकाड बसतना मदल्या टायमार कसं करता ती कितलें रांदप करता ती कितलें घरा काम करता ती रांदन केल्यार खावचाय जेवण जावका ना मेळ्ळें अशें टायम यूज कर गे भायर ये ती येवन चांक म्हाका तुमगेले जाल तितले तुमी मेळा ती तेन्ना पुरो तुमगेले हेल्थ लायक व्हरता मागीर समाजान तूं एक 4 जेन तुमकां गुर्त धरता ती तें हांव सांगचें तांकां एक लायक संदेश तुम्ही दिलेलो आसा आता हे थोडे स्लाइड्स पळया आमी हे तुम्ही क्रोशान केलेलो की उलनाचो ते हांव USA मिगेल नातू आसा तांची शी आनी चेड म्हणून हांगा आमकां शेक्याक यूज पडना थंय गेल मागीर हें परत केलेलो मद्दे आशिल्ले सॉक्स हे ग्लोव्ज मागीर स्वेटर मागीर ते डेवल हें जावन कॅप हे मागीर सुन्ने खातीर हांव फस्ट केलेले ते हे आशिल्ले टॉप मागीर हे अशीच एक शिकचे खातीर म्हणून हांवें व्हरता मागीर ते पोंच म्हणटा पळय ते तोगूचे ग्लोव्ज उलनाचे हे आमी गेले आरी वर्ल्ड रेकॉर्डाचे आमकां केलेले हांव बेंगलोरान तूं ताजे ती मिगेल टीचर अनुपमा म्हणून सांगून कॉमेंटेशन बेस्ट तिगेल नंबर दिता कोणाक इंट्रस्ट आसल्यार तांणी वचूं येता आरी लायक शिकयता मागीर हे थंय हांव फोटो काडून येता हे मिगेल दुवेले वे बरें क्लेस तिका जाय म्हण हांव USA तूं तांकां जना बारी हँडमेड म्हळ्यार इश्ट ते पयर वतान करून दिलेलो मॅक्रम बॅग हे मागीर आमी आयली मागीर तांगेले एक इन्स्टिट्यूटान तूं आमकां पयलेले अशे ग्रूप फोटो काडून आमी जमकलेली आरी वर्काची म्हळ्यार पुरा जन न्ही ते 150 जन आशिल्ली आमी आयल स्वल्प जनान आमी काडले हे आमगेले ग्रूप न्यूज कर्नाटका तांगेले विजय कर्नाटकाचे आशिल्लो तांतू म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळेले फोरम पिझ्झा मॉला जालेले थंय काडलेले ग्रूप हे हांव सारी रन्नाक जमकलेली 2024 ताजे कितले किलोमीटर जावचे आशिल्ले ते आमकां 3 किलोमीटर हे आशिल्ले मण्णागुड्डार की एक मण्णागुड्डेरी एक एलोशेस भारतमाला भारतमाला फिनिश जालें मागीर हांव आमी गेले नोबल वर्ल्ड रेकॉर्डाचे आरी वर्कान तूं मेळ्ळेले तसले मेडल हे विजय कर्नाटका तांगेले कुकींग विथआउट फायर कुकींग हांकां मेळ्ळेले हे तेंचे विजय कर्नाटका न्यूज कर्नाटकाचे हे आमी गेले योगा वतना हांव तांगेले योगा एक आहा म्हणजे संगनिकेतन तांतू आमकां योगा तुची डान्स करून योगा गुच्छा योगा नृत्य म्हण आशिल्ले तांतू हांव रामा गेले राम लास्ट हे विष्णू अवतार दशावताराचे थीम आशिल्लो हे बिचार जालेले धनीरबावी बिचारी सकाळी 5 गंटे वचून आमकां योगाचे ते डे आसता पळय थंय वचून करचे आशिल्ले हे आमगेले इव्हेंटा विशयी हांतू येयला टीव्ही येयला मागीर सकट पेपरांतू येयला हे कटींग मेळ्ळें म्हाका कांड दवरलें हांव ते पळय तशें करचें आशिल्लें मिर्जा दिला पळय एक्चुअली ते सायडाक आमी फिलींग करून चंद करून पळय ते हे केलां हे आमगेले व्यस्त जीवन स्वस्थ भोजनाचे विशयी हक्क कोणेदो इंट्रस्ट आसल्यार जॉईन जाल्यार बेस्ट म्हणून सांगता तांकां संपन्मूल व्यक्ती जावन तुमगे हांव आसता बरं 15th आसता खंय ते बिजयंत हे हांगा जालेले ते एलोशियस कॉलेजाले जावन पळय सारी रन आशिल्ले ते ताजे तेंची कळलेले एलोशियस एलोशियस तुमगेले ऍक्टिव्हिटी चटवटीक पळोवन भारी खुशी जाल्ली तुमगेले आनीक अशीची निरंतर जावन चटवटीके आसो आनी क्रियाशील जावन आसो न्हू तुमगेले हातान मस्त मस्त सकट आसले काम जावका आनीक मस्त प्राइजस अवॉर्ड मेळ्ळो आनी बायल मनशांक तुमी मस्त प्रेरण जावची तशी तुमी कशी
त्यांनी सदुपयोग घेवेत म्हणून सांगून एक लायक संदेशही दिलेला आसा. तुमका हांव देव बरें कर म्हणून सांगता. धन्यवाद. म्हाका हांगा अवकाश दिलेले हा. विश्व कोंकणी हांका हा. मिगेल धन्यवाद सांगता असं हा. मिगेल कसं साना मट्टाचे हांव केलेले हा. तेव्हा आर्तान सूर केलेले हा. आता मिगेले एक यूट्यूब चॅनल एक स्टार्ट करता असं तशें आनी एक म्हाका मस्त हें अंदाज तशी तुमगेले एक हाजे निमित्त म्हाका एक प्रेरणा मेळ्ळे. हा. धन्यवाद तुमकां प्रजनक. काणी प्रेरणाची ऐकून तुमका वीक्षकांक सगळ्यांके लायक प्रेरणा मेळ्ळा म्हणून हांव लेखता. ह्या कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांके हांव धन्यवाद सांगता. ह्या कार्यक्रम पळोवन तुम्ही लायक शेअर करका म्हणून सांगून विनंती करता. देव सगळ्यांके बरें कर.